हेमंत सामंत, एक प्रोग्रेसिव्ह बागायतदार. आज विशेष लक्ष घालपाचें म्हणजे आज ह्या मिरयांक जो रोग आयल्लो आसा, विल्ट रोग म्हणटात तो भयानक आयल्लो आसा रोग, आनी त्या रोगा खातीर आमचे मळ्याचे मळे काबार जाल्ले आहेत. हो फक्त म्हाजोच अनुभव न्ही, तर जेन्ना आमी बागायतदार जेन्ना एक कडेन जमतात तेन्ना सांगतात ते की आमचेय बी हीच परिस्थिती जाल्या. प्रत्येक जाण आपलो आपलो अनुभव सांगता. एक मिरी पीक हें आंतरपीक म्हणजे इंटरक्रॉप म्हणून जाका आमी प्राधान्य दिलें. कारण सुपारी नंतर मिरी पीक हें आमकां बऱ्या पडटालें, एक सपोर्टीव एक उत्पन्न म्हणून. पण अंदू जर परिस्थिती पळयत मिरी पिकाची, जाल्यार विल्ट रोगान हे मिरयांचे मळे काबार जाल्ले आसात. आनी ताजेर जे आमचे नुकसानी जाल्या ती भयानक आसा. पोरूं आमकां जवळ जवळ 500 किलो मिरी जाल्लें, 500 किलो. पण अंदू जर परिस्थिती पळयत जाल्यार डिफॉलिनेशन आनी सगळे मिरयांची परिस्थिती पळयत जाल्यार अंदू 50 किलो मिरी जावचें ना.